सायबर क्रायमाच्यो केसी दिसान दीस वाढत आसात। त्याच फाटभुंयेर विजिलन्स आनी DIP डायरेक्टर, कला आनी संस्कृती संचालक तशेंच हेर अधिकाऱ्यांसयत सभापती रमेश तवडकार लेगीत ह्या सायबर क्रायमाचो बळी जाला। एक अनवळखी मनशान सभापतीचो फोटो वापरून फेक व्हॉट्सॲप अकाउंट तयार केला आणि ह्या अकाउंटा वरवीं गोंयच्या आमदारांकडल्यान पयशे मागल्यात। सभापती तवडकरान अनवळखी गुन्यांवकारा आड पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या। Cybercrime Police is presently investigating two different cases. One is against unknown accused for defaming Goa government using social media platforms. To investigate that case, a team of crime branch is stationed in Delhi and investigation in that matter is going on. Another case is a complaint filed by Speaker of Goa Legislative Assembly Ramesh Tawalkar. फाटले 2-3 दीस म्हज्या लक्षांत आयलें की कोणे तरी म्हज्या नांवाचेर फेक ID ओपन करून आनी WhatsApp मेसेज धाडून गोंयभरांतले आमचे जे आमदार आसात, मंत्री आसात, तांकां हांव पयशे मागता अशा प्रकारचो विशय करून तांचे कडेन पयशे मागपा संदर्भांत विशय फाटल्या 2 दिसां चालू आशिल्लो। अनेक आमदारांनी म्हाका फोन केलो आनी मागीर ताणें ज्यो कांय मेसेजी आसात त्योय म्हाका धाडिल्ल्यो आसा। त्या लक्षांत आयलें कोण तरी म्हजें नांव बदनाम करपाक किंवा म्हज्या नांवाचेर पयशे घेवपाक सोदता। ही गजाल आमच्या आमदारांक आनी हांकांय लक्षांत आयली। ताणें म्हाका लगेच तांकां सुचनाय केल्यो आनी तातूंतल्यान आज हांवें सकाळी फुडें आमच्या काणकोण पुलीस स्टेशनाचेर एक अननोन कंप्लेंट दिल्ली आसा। तशेंच सायबर क्रायमाक सुद्दां हांवें कंप्लेंट दिल्ली आसा। In that matter, Cybercrime Police has registered a case and right now it is in the process to request the WhatsApp parent company Meta to provide the IP address and other details to further investigate in this matter. Mukesh Kumar for Prudent.